Shreya Surikant Desai, resident of Gamwado, Shalwan, appeared at police station and lodged complaint against Hemant Vishnu Desai and his mother Sevanti Vishnu Desai. हेमी दोघांनी मिळून आपले घोवाक मारले म्हणून त्यांनी कंप्लेंट दिली आणि त्यांनी कंप्लेंट दिता आसतना एक पिकासान मारले म्हणून हार्ड वेपन्सान मारले म्हणून कंप्लेंट दिली आणि त्याच्या तकलेक इंजुरी आहा म्हणून आणि त्या नंतर आम्ही ती कंप्लेंट अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून आम्ही रजिस्टर केली 307 रेड विथ 34 IPC प्रमाणे. प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान शेळवणा कुडचड्यार हेमंत विष्णू देसाय आणि ताची आवय शेवंतीन मेळून चुलत्याक मारलो म्हूण कागाळ जाल्या. खुनाची केस जाल्या उपरांत शेवंती देसायाक पुलिसांनी अटक केली. हेमंत देसाय पळलो. ताचो सोद पुलीस घेतात. शुक्रारा सूर्यकांत देसाय आणि हेमंत देसाय मदीं खंय दुरीग बांदपा वेल्यान वाद जालो. मारबडय केल्ल्यान सूर्यकांताक गंभीर परिस्थितीत GMCत ॲडमीट केल्लो. शेनवारा फांतोडेर तो सोंपलो. आणि त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. पेशंट सूर्यकांत काकोडा CSC ॲडमीट आसलो. थिंगसान ताका रिफर केलो बांबोली आनी टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग 30 HRS we received a wireless message from GMC Bambolim. Patient Surikant Desai died. Then we added a section 302 and further investigation is in progress and arrested Sevanti Vishnu Desai and Hemant Vishnu Desai absconding. Team deployed to apprehend him. Issue regarding the property matter. The compound wall construction जातालें तेन्ना ते construction टायमार एकमेकाची वाद जालो आनी तेका लागून इन्सिडेंट जालो. खुनाच्या आरोपात आवय शेवंतीक भितर वडोवन पुलीस घडणूक थळार पुरावे सोदपाक लागल्यात. अटक जायत म्हूण पळून गेल्ल्या हेमंत विष्णू देसायाक सद्याक पुलीस सोदतात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.